ऑक्टोबराची 28 तारीख भाग्य सिमांव आनी जूड दोमदूत दोबाचीक बरोवप. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान अध्याय 6 वळी 12 ते 19. जेजू मागणें करूंक एका डोंगरार गेलो आनी देवाक मागणें करून ताणें आख्खी रात सारली. उजवाडतोच ताणें शिसांक आपयलें. तांतल्या 12 जाणांक वेंचून काडले आनी तांकां दोमदूत अशें नांवूय दिलें. ते हे सिमांव, ताका पेद्र म्हूण ताणें नांव दवरलें, आनी ताचो भाव आंद्रे, जाकोब, फिलीप, बार्थोलोमेव, माथेव, तोमास, अल्फेवाचो पूत जाकोब आनी उलफेद म्हटलेलो सिमांव, जाकोबाचो पूत जुदास आनी गादकी उतरलो तो जुदास इस्कारियोत. तांचे बराबर सकला येवन जेजू एका मळार रावलो. थंय ताच्या शिसांचो व्हड जमो एकठांय जालो आनी जुदेया, जेरुजाल्या, दर्या देगेच्या तीरा आनी सिदोना थावन ताचे उतर आयकूंक व आपल्या पिड्या रोगतांतली बरी जावंक आयलोलो पुष्कळ लोक जमलो. आनी मेळत त्रास दिताले तसली मनशां बरी जावंक लागली. ताचे कडसून एक गूण भायर सरून ताका बरी करतलो देखून सगळो लोक ताका हात लावंक सोदतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता.